नव्यो कोंकणी मराठी शाळा सुरू करपा खातीर 32 अर्ज आल्यात। सरकाराच्या माध्यम धोरणाचो हो सकारात्मक परिणाम अशें मुख्यमंत्र्यांक दिसता। मात इंग्लीश मुळाव्या शाळांक अनुदान दिवपाच्या प्रस्नाचेर गेट वेल सून पंगड परतून आक्रमक जाला। ह्या प्रस्नावेल्यान आंदोलनाची दिका थारावपा खातीर 16 जूनाक फोंड्या युवा मेळावो जातलो। भारत स्वाभिमानानूय इंग्लीश शाळांक अनुदान दिवपाक खर विरोध करून आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्या। आमची भूमिका आज मेरेन ठाम आसा की 126 स्कुलांक जो मेरेन हे बेकायदेशीर अनुदान बंद जायना तो मेरेन आमची कृती चालूच उरतली। येता ते 16 तारखेक फोंड्या यूथ कन्वेन्शन घडोवन हाडपाचें आमी ठरयलां। 16 तारखेक विश्व हिंदू परिशद सभागृहान 3 वरांचेर यूथ कन्वेन्शन जातलें, युवा मेळावो जातलो आनी ह्या युवा मेळाव्याक आमची फुडली कृती कशी आसतली, कितें आसतली तें आमी जाहीर करतले। आमी सगळ्यां कडेन आव्हान करता की आमकां ह्या युवा मेळाव्याक यूथ कन्वेन्शनाक तेंको दिवचो। गोंयच्या बाबतीन जर विचार केलो जाल्यार गोंयांत सुद्दां आमी मानता की हांगासर 2 भाशा वापरान आसात, मराठी आनी कोंकणी ह्यो मूळ भाशा म्हणटा आमी। दोगांकूय एक राज्य भाशा आसा, दुसऱ्याक राज्य भाशेचो दर्जो आसा। ह्या दोनूय भाशांनी शेवट मेरेन शिक्षण जें आसा तें मेळपाक जाय अशी आमची इच्छा आसा। ह्या विशया खातीर जें म्हणून आंदोलन करपा खातीर फुडें येतले, कित्याक भारतीय भाशा सुरक्षा मंच जो आसा पळय तितून आमकां एक निराशा येयल्ली आसा त्या मंचा कडसून। आनी हांव अशें म्हणटा की जांकां भारतीय भाशे बद्दल, भारतीय भाशांचे सुरक्षेची चिंता ना तेंच्यांनी हो मंच सोडचो आनी आंग्ल भाशा सुरक्षा मंच धारण करचो। अजून पर्यंत 9 शाळांक आमी परमिशन दिले, कोंकणी मराठी, 6 मराठी 3 कोंकणी। 32 शाळांनी फॉर्म येल्या and we expect around between 30 to 40 schools to actually initiate the schools, start the schools this year. आम्ही सगळ्या शाळांचो सर्वे केला। Maybe within a month's time there will be some schools which will be clustered. 8-10 भुरगीं आशिल्ले शाळा नजीकच्या बरी फॅसिलिटी आशिल्ल्या शाळांत थंय ट्रान्सफर करून 4 टिचरी दिवन सारखे व्यवस्थित करप अशें ठरलां। 263 तश्यो शाळा आयडेंटिफाय जाल्या जो needs to be merged with the nearest school, maybe 1 kilometer, 2 kilometer. There will be bus. Once we provide the bus, we'll do it. केपेच्या क्रिस्तावांक थंयच्या इगर्जीचो विस्तार केल्लो जाय, तांच्यो मागण्यो घेवन लोक निकतेच आर्च बिशपा कडेन पावले। केपे फाब्रिकांत दुसरी चर्च बांदपाच्यो हालचाली करता अशी खबर लोकांक मेळिल्ल्यान ते हो विशय घेवन आर्च बिशपा कडेन गेल्ले। लोकांक दुसरी चर्च नाका, सद्याच्या चर्चीचो विस्तार करून पार्किंगा खातीर सुवात दवरची अशी मागणी लोक करतात। केपकारांची, पॅरिशनर्सांची एकूच मागणी आहा, एक इगॉर्ज जावची केप्यांक। आनी एक इगॉर्ज म्हळ्यार भावना आसा की आमची इगॉर्ज जी आसा ती एक्सटेंड करची आनी केप्यांक एक बरी एक्सटेंडेड चर्च केपें पॅरिशनर्सांक मेळचे। दुसरी लॉट जो आसा तो पार्किंगाक दवरचो, कित्याक पार्किंगाक आयज वयता थिंगा केपें टावन कंजेस्टेड जाला आनी केपें चर्चीय कंजेस्टेड जाल्या। ऑन संडे मिसाक जेन्ना लोक आपली गाडी घेवन येता त्या वेळार थिंगा एक मुवमेंट करपाक मेळना। ही तर एक्सटेंड कोना जाल्यार आनी केपेंच्या लोकांक नवी इगॉर्ज जाय पूण आहा थिंगाच, नवी इगॉर्ज नई प्लेसीर नाका अशी भावना केपेंची लोकांची आसा। फाब्रिका जी आसा ते प्रमोट कोता अशें दिसता आमकां की नई प्लेसीर ही दुसरी बिल्डींग बांदून ही इगॉर्ज तशी दवरपाची। केपकारांच्यान 2 बिल्डिंगो सांबाळपाक जावचे ना, कित्याक देर इज नो दॅट मच ऑफ फंड्स। कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर मुरगांव पालिकेन नवी मिशनरी बसोवपाचें थारायलां। नगराध्यक्ष सारिका पालकार आनी हेरांनी मेळून प्रकल्पाची पळोवणी करून हो निर्णय घेतला। प्रकल्पांतली सद्याची मशिनरी मोडिल्ल्यान कोयराचेर प्रक्रिया जायना। हे गजालीचेर प्रुडंटान हालींच उजवाड घाल्लो। सध्या थंय कोयराच्यो राशी पडल्यात। We're coming with some concrete proposals
as to how to deal with the wet garbage, for which we have got our consultants here, biomedical waste, which is there plenty, and the dry garbage. So accordingly, now we have got a consultant with us. Some of them are of the opinion that we should put up a machine to deal with the wet garbage. The presentation will be shown now to us. There are two proposals. One is an automatic wet garbage disposal. It's an automatic machine which takes maximum 1 ton per day. And after the first cycle of 21 to 28 days, the biological cycle, every day you will get 30 to 40% of ready manure automatically. So you dump from one side the garbage, and then every day you will start getting 30 to 40%, that is 3 to 400 kgs of manure ready. Now these are small machines, but that can be put at strategic points like the markets and other places where the garbage is generated. Basically the idea is to compose the garbage at source. We intend to put an incinerator which will first clear this garbage out. It's a huge plant, but this has to be cleared. If this is to be used as landfill, then सगळं जे आता गार्बेज झालेले आसा सारकी स्पेस सुद्दां दिश्टी पडना सारकी ड्राय गार्बेज वेट गार्बेज जावं ती बायोमेडिकल गार्बेज सगळे मिक्सअप जावन सगळे ते मॅस जावन पडलेले आसा त्या खातीर आमी न्यू एक आमकां न्यू मशीन फिट करूंक जावं मशिनी पयलीं जी आसली ती सुद्दां सारकी काबार जाल्लेल्या पोजिशनार आसा एक न्यू आमकां सांगलें की 1 टन पर डे 1 टन तो हे करून काडटलो म्हणून त्या खातीर आमी ताका घेवन येयल्ली आसा त्या खातीर सगळी आमी विजीट केली सो विल स्टार्ट नाव डेमो दाखयतलो येस येस प्रात्यक्षिक पयली मागीर आमी स्टार्ट करतली आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.